हांव हांगासर पिळ्या म्हणजे भुमिकानगर बायपास हायवेचेर आसा. तुमी आतां फाटल्या दिसांनी पळयत आसले जेन्ना 620 कडेन कचरो उडयताले. थंय कितें बूथ दवरला कचरो उडयताले आनी तेजेर आमी सगळ्या मिडिया मार्फत सगळ्यांक सांगलें आनी हेजेर मातशें कंट्रोल हाडचो म्हणून थंय आतां CCTV कॅमेरा बसयल्लो आसा आनी तेजेर आतां टोटल हें येयल्लें आसा आनी तेजी उजगांव पंचायतीचो सरपंचान घेतलेलो आनी ताचो बरोचसो कंट्रोल येयल्लो आसा. आतां तेच लोक आनी हांगासरले लोक आतां हांगासर बायपासाचेर हें आसा, नॅशनल हायवे आसा, हायवेच्या सायडीन सामको इतलो कचरो हाडून उडयता तेजेर कोणाचें नियंत्रण ना. आनी आमी सुद्दां फाटल्या दिसांनी हांवेनूच पर्सनली एका ग्रामसभेक हें काडलेलें कित्याक म्हणून कचऱ्याचेर खंयचेर तरी नियंत्रण ना, गार्बेजीचो खंयचोच कंट्रोल ना आनी फक्त सरपंचाक कितलेच फावटी सांगलें आमी पूण हेजेर मातशें पूण आतां लोक हे बायपासाचेर पळयलें आसतलें हांगा ग्रावंड एक आसा ते सायडीच्या सगळ्या वाठारांनी सगळे सायडीन हाडून कचरो उडयता. कचऱ्याचे मोठे मोठे ढीग जाल्ले आसा. हांव सरपंच किंवा कन्सर्न पार्टी किंवा एमएलए कडेन मागता की तेंच्यांनी हे जे कंट्रोल हे गार्बेजीचेर मातसो लक्ष दवरचें, कारण नाजाल्यार हांगासर सायडीचे CCTV कॅमेरा बसोवचो नाल्यार सरपंचान हांगासर लक्ष घालचें जेणे करून हांगासर सामकें रोगराई पसरची न्ही म्हणून हांव प्रिंट मिडिया मार्फत हांव पंचायती कडेन तशेंच कन्सर्न डिपार्टमेंट कडेन मागता तांच्यांनी हांगा मातसो तो कंट्रोलाक कोणाचें जें नियंत्रण दवरचें म्हणून. हांगा मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयता. पयलीं हांगा कचरो कोण उडयनासलेले पूण जेन्ना उजगांव गांजे पंचायत सुरवात जाल्ली ते जे MRF कडेन जंक्शन आहा त्या जंक्शनाचेर व्हरोन सगळे कचरो उडयताले. पूण आतां कितें जालां थंय CCTV लायल्ले कारणान थंय कोण कचरो उडयना आनी हांगा आतां तेंच्यांनी हे रस्त्याची कुशीन चालू केला. उजगांव पंचायत सोडून आतां धारबांदोडा पंचायतीन क्षेत्रांतल्या ह्या भागांत कचऱ्याचें लोण सुरू जाल्लें आसा. मोठ्या प्रमाणात लोक कचरो उडयता. सांजचो सकाळचो पिशव्यांनी भरून हे कचरो उडयता. एक प्रकारची दुर्गंधी हांगा सुट्टा. आनी पंचायत जी आहा तेणी हे विशयी गंभीर दखल घेवची आनी जाता तितलो बेगीन हांगा CCTV फुटेज नाल्यार आनी कितें लावन हो कचरो जो आहा तो बंद करचो. ते खातीर धारबांदोडच्यान एकनाथ खेडेकर.